नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा आयज अस्तंत बंगालाच्या भेटेर आसात. कोलकात्यातल्या राज रहाटात आयज तांणी केंद्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळा इमारतीचें उक्तावण केलें. ह्या सुविधेचो अस्तंत बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, सिक्कीम, आसाम आनी हेर उत्तर उदेंत वाठाराक लाव जातलो. भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है. इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है. दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से एफएसएल का निर्माण हुआ है, परंतु इस एफएसएल के सीएफएसएल के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में ये मदद करेगा. गुन्यांवकारांक धरपाक फॉरेन्सिक विज्ञान महत्वपूर्ण आसा अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगलें. हे विशयी जागृताय करपाक फुडल्या वर्सा जानेवारी सावन खाशेलें देशव्यापी अभियान सुरू करतले अशेंय मुखार तांणी सांगलें. जनवरी 26 से एक क्लस्टर अप्रोच से फॉरेंसिक साइंस को थाने तक पहुंचाने का अप्रोच, फॉरेंसिक साइंस के उपयोग को एविडेंस में महत्व देने के लिए हर कोर्ट तक पहुंचाने का एक प्रक्रिया, हर छोटे से छोटे थाने में बैठा इन्वेस्टिगेशन करने वाले व्यक्ति को इसका महत्व समझाने का एक अभियान हम जनवरी 26 से चालू करेंगे. और इसके माध्यम से समग्र देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम तर्क की जगह एविडेंस बेस्ड बनाएंगे, जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, शक का लाभ दोषियों को नहीं मिलेगा और जो पीड़ित है उसको न्याय मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणाखाला नव्या भारतात नव्या कायद्या सयत देश फुडें सरता अशें तांणी म्हळें. नेतृत्व में भारत सरकार ने खत्म कर नए भारत के नए कानून लेकर हम आगे बढ़े हैं और लोगों को न्याय दिलाने की दिशा में मैं मानता हूं कि ये एक क्रांतिकारी बदलाव है. अब प्रमाण के अभाव में दोषी निर्दोष नहीं छूट जाएंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है. ये कानून में लगभग 60% केसों में हमारे लोगों को सालों पुरानी आदत बदलकर अब 60 दिन के अंदर चार्जशीट होने लगा है. ये बहुत अच्छी उपलब्धि. आतंकवाद्याच्या मुद्द्याचेर पाकिस्तानाचो खरो चेहरो संवसारामुखार हाडपाक भारताचे वैश्वीक अभियान चालू आसा. हाचोच भाग म्हणून भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आनी खासदार रविशंकर प्रसाद हांच्या फुडारपणाखालचे प्रतिनिधी मंडळ ग्रेट ब्रिटनच्या 4 दिसांच्या भेटेर आयज लंडनात पावलें. सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म एक्साचेर रविशंकर प्रसाद हांणी ही माहिती दिली. सर्वपक्षीय प्रतिनिधी मंडळ फ्रांस, इटली आनी डेन्मार्कच्या यशस्वी भेटे उपरांत लंडनात पाविल्ल्याचें तांणी म्हळां. 31 मे ते 3 जून मेरेन हे प्रतिनिधी मंडळ लंडन आसतलें. ह्या वेळार शिष्टमंडळाचे वांगडी थंयचे खासदार, फुडारी, थिंक टँक आनी प्रसार माध्यमांचे प्रतिनिधी तेच प्रमाण भारतीय मुळाच्या लोकांकडेन संवाद साधतले आनी पाकिस्तानाच्या चेहऱ्यावेलो मुखवटो काडून उडयतले. कोलंबियाची यशस्वी यात्रा सोंपून शशी थरूर हांच्या फुडारपणाखालचे प्रतिनिधी मंडळ ब्राझील भेटेर आयज ब्राझिलियांत पावले. कोलंबिया सरकाराचे आमकां पुराय समर्थन मेळ्ळां अशें सांगून ब्राझीलाचे सरकारूय आतंकवादा आड भारताच्या मोहिमेक समर्थन दितले असो विश्वास थरूर हांणी उक्तायलो. जेडीयू खासदार संजय कुमार झा हांच्या फुडारपणाखालचे प्रतिनिधी मंडळ मलेशियांत क्वालालंपुरात पावले. मलेशियांत भारतीय उच्चायुक्त BM रेड्डी हांणी प्रतिनिधी मंडळाक येवकार दिलो. ह्या प्रतिनिधी मंडळान भारतीय समुदायाची भेट घेतली. आतंकवादा आडच्या भारताच्या झुजाची माहिती ह्या वेळार दिली. We will go across the world. We will send a delegation. The message should go the entire country as well. Message should go when it comes to
country's interest, when it comes to peace, when it comes to fight against terrorism, entire 1.4 billion are together. That is why we are from all the party, all the religion, and across the country in this, you are seeing us here. भाजप खासदार बैजयंत पांडा हांच्या फुडारपणाखालचे प्रतिनिधी मंडळ अल्जेरियात आसा. पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हल्ल्यांत मरण आयिल्ल्यांक आर्गां ओंपपाक 1 मिनीट मौन पाळ्ळो. डीएमके खासदार कलिमुजी हांच्या फुडारपणाखालचे सगळ्या पक्षांचे प्रतिनिधी मंडळ स्पेनांतल्या माद्रिदात पावले. स्पेनांतले भारतीय राजदूत दिनेश के पटनायक हांणी ह्या प्रतिनिधी मंडळाक येवकार दिलो. बिहार विधानसभा वेंचणुके खातीर अजून वेळ आसा, मात राज्यांत राजकीय हालचाली वाडपाक लागल्यात. केंद्रीय मंत्री आणि लोकशक्ती पार्टी रामविलासचे अध्यक्ष चिराग पासवान हे फावट वेंचणुकेत देंवतले काय ना हाचेर चर्चा चल्ल्या. चिराग पासवान हांणी विधानसभा वेंचणूक लडोवची असो निर्णय पक्षाच्या कार्यकारिणी बसकेत एकमतान घेतलो. चिराग पासवान सुरक्षीत सिटा बदला सामान्य सिटा वेल्यान वेंचणूक लडोवंक शकता अशें सुत्रां कडल्यान समजता. आज की तारीख में बिहार में ना मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी है और ना ही इसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से कोई प्रयास किया जा रहा है. इतना जरूर है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बने और विकसित बिहार के बनाने के लक्ष्य के साथ जो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोग पूरा कर सकते. नवी दिल्लीत फिट इंडिया संडे ऑन सायकल कार्यावळ जाली. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी ह्या कार्यावळीच्या 25व्या भागांत वांटो घेतलो. व्हडा प्रमाणात लोक ह्या कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. लोकांक फिट रावपाक आनी पर्यावरण नितळ दवरपा खातीर जागृताय करप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. आयची ही संडे ऑन सायकल कार्यावळ ऑपरेशन सिंदुरांत वांटेकार जाल्ल्या जवानांच्या सन्मानांत आसा अशें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलें. 25 वीक से रेगुलर संडे ऑन साइकिल हो रहा है. 25वीं एडिशन 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे है. उस उपलक्ष्य में आज संडे ऑन साइकिल हमारे ऑपरेशन सिंदूर में शौर्य गाथा लिखने वाले हमारे देश के जवानों को समर्पित करा है, जिन्होंने भारत के लिए, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए एक शौर्यपूर्ण लड़ाई लड़ी है. ये केवल लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ये आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है. अभिनेत्री शर्वरी वाघ हिने ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो. साइकिल का 25वां संस्करण है और मैं बेहद खुश हूँ यहाँ जुड़कर. मैं खास धन्यवाद देना चाहूँगी मनसुख जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया. और ये जो फिट इंडिया की आइडिया है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की है, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए कि आज मैं इन सबके साथ जुड़ सकी और एक कुछ छोटा सा अपनी साइड से कर सकी. आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन और मुझे बहुत बहुत गर्व है हमारे आर्म्ड फोर्सेस पर, हमारे देश पर. और बस जय हिंद. IPL T20 क्रिकेट सर्तींतल्या दुसऱ्या क्वॉलिफायरांत आयज पंजाब किंग्स आनी मुंबय इंडियन्सा मजगती खेळ जातलो. अहमदाबादेंतल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमाचेर आयज सांजे ही मॅच जाता. आयची मॅच जिखपी पंगड मंगळारा जावपी फायनलींत बंगळुरू आड खेळटलो. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकता. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवा तुम्ही भेट दिवपाक शकता. तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां, जाचें नांव जावन आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हें ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. तो मेरेन नमस्कार.